आतां जालें कितें एक्चुअली आज जें घडलां म्हणजे चोरी ताजो एक्चुअल एपिसोड 2 दीस पयलींच जाल्लो कळ्ळें न्ही. जालें कितें हांव सायडीकच रावता देवस्थानाचेर तो जागो आसा. सकाळचो सदचे पुजेक म्हणून हांव भायर सरलो पयल्यार म्हज्या दाराक भायल्यान कोणें तरी खिळी घाल्ली आनी अशेंच वर्सभर पयलीं जाल्लें आनी तेन्ना बारीकशी चोरी जाल्ली. म्हाका चपकन ते म्हणजे याद जाली बाबा हें कितें काय म्हणून. फाटल्यान जेन्ना वचून हांवें तें उगडलें दार आनी पळयलें सगळीं बाकीची देवळाचें दार पयलें देवळेचें दार पयलें बाकीचें दशळेचें पळयलें सगळीं बरें आसा म्हणून प्रॉब्लेम म्हणलें कांय ना. मागीर आयलो हांव पुजा केली सगळें जालें. घरा कडेन येवन मागीर मिसेसीक विचारलें बाबा तुवें भायल्यान दार घाल्लें कित्याक पयलीं आमकां जाल्लें न्ही तशें न्ही. तर आपणें घालूंक दोगूच जाणां म्हणजे आमी आसात म्हणजे हांवें घालूंक ना ताणें घालूंक ना पूण आतां घालें कोणें म्हणून प्रश्न एक्झॅक्ट पळोवया म्हणलें ते कोणें घालें तें. वयर CCTV आहा रिकॉर्डींग म्हणून गेलें आमी 2-2.5 वरां वचून पळयलें पयस जाल्यार आतां हांव उलयतां तें 2 दीस पयलींची गजाल आहा कळ्ळें न्ही. म्हणजे 8-9 तारखेची गजाल 9 तारखेची गजाल 9 तारखेची रातची गजाल आहा ती. 9 तारखेक फांतोडेर म्हणजे 2-2.5 सुमार 4 जाण भुरगे एक 20-22-25 आसमार ती उडी घालून मास्क घालून सारके भोंवताना दिसले देवळांत. CCTVचेर कंप्लेंट जाल्यार इमिजिएटली आमी प्रेजिडेंटाक फोन केलो आपयलें ताणें एक्शन इमिजिएट एक्शन घेतली पुलिशेक आपयलें. पुलिशेनूय तें पळयलें सगळें पळयलें. आमी म्हणाल तुमकां 2 दीस हे चड वाडयता कितें पेट्रोलींग वाडयता सगळें एश्योरन्स सगळें जालें. आज हो गजाल एपिसोड तस्सो सकाळ फुडें उठलो हांव वतना फुडें न्हांवचें पडटा न्ही. न्हांवपाक गेलो पयलीं आमच्या फाटल्यान एक ल्हानशें घर आसा म्हणजे न्हांवपा पुरतें कशें तें पयस जालें सगळें मॅस जाल्लें आसा. म्हणजे आयदनां हेवटेन उडयलां हें ताणें आनी म्हणलें कितें पळयतलें जनेल काडला ताणें कळ्ळें न्ही. जनेल काडून ते भितर सरले आनी ते सगळें थंय आमचें व्हडलें हें कांय नासता पूण ताणें मॅस करून उडयलो. म्हाका कळ्ळें कितें तरी जालां म्हणून न्हांवपाचे पयलींच समजा हांव भायर आयला म्हणलें देवूळ चॅक करया. देवूळ फ्रंट दारां बरीं आसा तशेंच देवळी पयलीं तुजें हें पयलो आनी सेम एपिसोड 2 दीस पयलीं म्हाका भायल्यान खिळी घाल्ली तशीच हे टायम तशीच खिळी घालून दवरला. प्लस म्हजो अपोल भाव सायडीकच रावता ताकाय खिळी घालून दवरले दोनी तशें. उगडलें म्हाका कळ्ळें आतां देवूळ बरें आसा देवळी बरी आसा हॉलूय बरें आसा न्ही सो आमचेंच म्हणलें चोल नासतलें केन्ना सोडून दी मागीर पळोवया. न्हालो दिलो जेन्ना एक्चुअल एंटर केलो हांव न्ही भितर सगळें मागीर क्लिनींग करप पयस जाल्यार घरबोगडी इंटॅक्ट आहा पूण भांडारपेटी पुश जाल्ली आसा. फुडें हाडल्यार म्हणजे कशी बूक जाली येदी व्हडली कळ्ळें न्ही. मागीर बारीक डिटेल पळयत जाल्यार ताची दारां उगडी आहा. मागीर कित्याक सकाळ फुडें तुका हांव सारको संक एंटर जाता भितर संक तसो भायलो काळोख कसो आसता म्हणजे कळना. मागीर पळयत जाल्यार नळे उगडे आहा वयले आनी मागीर डिटेल पळयल्यार फूल तुमकां एपिसोड कळो कितें थंयच्यान जालां कितें ताणीं 2 दीस पयलीं पळय सर्वे करून गेल्या न्ही ते हेंचेर म्हाका दिसता सर्वे करून गेला आसतलें कांय न्ही. आनी थंयच्यान तुमकां एक प्लॅटफॉर्म कशें कितें म्हणा थंयच्यान ते भितर आयले 4 जाण एकटो भायर आशिल्लो. भितर येवन ताणें भांडारपेटी फोडून व्हडले तांकां हांव नाका कितले आसत ते पूण थोडे घेवन गेले ते. अदरवायज बाकीचे थंय कांय भितर वचपाक ते पावूंक ना तशें. मागीर पुलिशे हांवें इमिजिएट प्रेजिडेंटाक कॉल केलो तो आयलो इमिजिएट आयलो. पुलिशेक फोन केलो पुलिशूय आयले म्हणजे आयले आनी नॉर्मल इन्क्वायरी जी कितें करपाची ती केली ताणें. CCTV व्हेल्या हें व्हेल्या आतां पळोवया कितें तें. अदमास फंडामेंटल कितके आसतले अशें अदमास तुमचो? अदमास म्हणजे हालीं ते क्लियर केल्ली म्हणजे आसात एक 15-20-25-30 हजार. नमस्कार. आमी आसा सद्या वेऱ्या शांतादुर्गा नेल्लेकारीण देवस्थान आसा थंय. हांगासर चोरी जाल्ली आसा. मेयिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 4 अननोन भुरगे पयर रातचे हांगासर येयले देवाची सर्वे केली. देवाचो जो पुजारी आहा तो खंय रावता बी सगळें पळयलें आनी गेले. काल राती ते ऑन द स्पॉट येयले आनी जो देवस्थानचो पुजारी आसा ताका दाराक भायल्यांतल्यान खिळी घातली आनी एक थंय जनेल आहा जनेल फोडलें. ताका जनेलान थंय एक सुरी मेळ्ळी. सुरी ते कॅरी केले आनी देवळा कडेन येयले आनी 4 जाणांतलो एकटो देवळाच्या भायर रावलो आनी 3 जाण ते नळे आसात ते देवळाचे नळे काडले आनी देवळान भितून सरले आनी देवळान जी फंडपेटी आसा फंडपेटी फोडली आनी फंडपेटींतल्यान कमिटी म्हणटा 30,000 आसतले ते घेतले आनी भटजीन फंडपेटीच्या वयर फळां दवरिल्लीं. चोर सुशेगाद थंय फळां बी खाल्ली थंय दवरिल्ली ती आनी ती पयशे आहा ते घेतले आनी बाकीचे कडेन खंय कितें मेळटा जाल्यार ते पयलें पूण तांकां खंयच कांय मेळिल्लें ना. आनी ते 30,000 घेवन जे भितून सरिल्ले तांच्यानूच भायर येयले
आनी हांगाच्यान पळ काडिल्ली आसा आनी सकाळ फुडें जो पुजारी आसा ताका सदच्या भशेन तो देवळान येवपाक ते दार ओपन जायना जालें ताणें आपल्या भावाक फोन लायलो तेन्नाच ताका कळ्ळें की कितें तरी हें जालां सो ताणें भावाक फोन लायलो भाव येयलो ताका दार ओपन केलें आनी मागीर ताका हें कळटकूच हो जो पुजारी आसा ताणें सोमतेच हांगाचें जे देवस्थान कमिटी आसा तेंच्या कानार घातलें तेंच्यांनी सोमतेच सालिगांवचे पुलीस आसा तेंच्या कानार घातलें पुलीस बी ऑन द स्पॉट पावले फॉरेन्सीक टीम बी ऑन द स्पॉट पावली सगळी तेंची इन्वेस्टिगेशन तेंची चालू आसा आनी आतां जे सालिगांवचे पुलीस आसा ह्या हेचेर इन्वेस्टिगेशन करतात प्रोटॉन मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.